मडगाव नगरपालिकेचे सामकार नगरपालिकेच्या 12 कर्मचाऱ्यांनी नोकरी कायमस्वरूपी करची म्हण खर आंदोलन केले। बऱ्याच काळासावन नोकरी कायमस्वरूपी करची म्हण केल्ल्या मागणेचेर प्रशासनान बेगोबेग निर्णय घेवचो अशी मागणी ते करत 2 दिसां भितर स्पष्ट जाप मेळना जाल्यार आंदोलन चड खर करपाची शिटकावणी कर्मचाऱ्यांनी दिल्या। मजगती उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाण फुडल्या सप्तकात 12 कर्मचाऱ्यांच्यो फायली क्लियर करतले आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी प्रक्रिया बेगीनच पुराय जातली अशा नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी मधु नार्वेकरान स्पष्ट केले। पळयात मडगाव नगरपालिकेचे सामकार नगरपालिकेच्या 12 कर्मचाऱ्यांनी नोकरी कायमस्वरूपी करची म्हणून खर आंदोलन केले। फाटली काही वर्सां केल्ल्या मागणेचेर प्रशासनान बेगोबेग निर्णय घेवचो आणि पगारूय सारको घालचो, तशेंच 2 दिसां भितर ठाम भूमिका स्पष्ट घेवची, ना जाल्यार आमी नगरपालिकेच्या इमारतीच्या सामकार स्वताचेर पेट्रोल घालून लासयतले अशी थेट शिटकावणी 12 कर्मचाऱ्यांनी दिल्या। मजगती उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाण फुडल्या सप्तकाक 12 कर्मचाऱ्यांच्यो फायली क्लियर करतले आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या नोकरी कायमस्वरूपी प्रक्रिया बेगीनच पुराय जातली अशें नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी मधु नार्वेकरान स्पष्ट केले। आम केस घातली कोर्टान केस बी घाल आम सगळे केल्ले म्हणजे आमचे केस आम 5-6 वर्सां जाली 6 वर्सान आतां आम कोर्ट घालता ऑगस्टाच्या तारखे आमकां केस आम शिकले केस जिखोन वचून आमी आमकां हेंच्यान कांय करूं ना 4 म्हयने जावन गेले आमकां मागीर आमकां घायली केस आमकां घायन पासून तरी पूण आमकां जिखोले केस जिखोन आमी कोर्टान सांगलें हेंच्यान सांगलें 2-4 विकान आमकां आमगे सगळें क्लियर करता सगळें क्लियर करता म्हूण सांगलें ते आतां 4 वीक जावन गेले आतां 5 वीक लागलो आमगे अजून कांय एक स्मॉल आमकां कांय दिलें ना म्हणून कालो जापायलो तेंची ती कोर्टाची जे ऑर्डर दिला ती फॉलो करपाक जाय आणि एक मंडे ट्यूजडे और वेनसडेच्या तेंच्या हातीन हें करून दिता क्लियरफाय करता सगळे क्लियर जातले एज अ पेमेंट कितें आहा तितले सगळे क्लियर करता सो डायरेक्शन आसा घेतला। ओके सो 2020 तेंचे एरियासय मेळटले डायरेक्शन हायकोर्टान दिला एज पॅरा नंबर 20 इम्प्लिमेंटेड मंगळवार बुधवार क्लियर जातले तांकां एक ऑर्डर दिली सर तेजे ती डेट घातली तेजे तेही व्हेरीफाय करता आणि ती जी करेक्शन आहा ती करेक्ट करून दिवपाकूच जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकणेकार।